नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव सुवर्णा खेडेकर. पळोवया कांय वेंचीक खबरो. 5,000 वयर मायनिंग कामगार आणि अवलंबितांची जाहीर सभा शुक्रारा सांजे उसगांवां जाली. तिका सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपलो तेंको दिलो. हे सभेन एका सुरान केंद्र सरकारान वटहुकूम काडचो आणि आसात तीच लिजां 2037 मेरेन वाडोवन दिवची अशी मागणी केल्या. विरोधी काँग्रेस पक्षान हे मागणेक तेंको दिला. भाजप म्हणटा प्रधानमंत्र्यानय वटहुकूम काडपाचें मान्य केला. हे सभेक सरकार पक्षातले भाजपा, मगो आणि गोवा फॉरवर्ड तशेंच विरोधी पक्षातले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. MDR कायद्यात सुदारणा करची ही मागणी सगळ्यांनीच लावन धरली. सध्याच्या कायद्या प्रमाण 50 वर्सांची लिजां पुर्तुगीजांचे मुस्तीत 1950 वर्सां दिल्ली ती 2010 वर्सा सोंपली. पूण पुर्तुगीजांची आदली कन्सेशनां केंद्र सरकारान 1987 वर्सा रद्द केल्ली आणि ती लिजा केल्ली तेन्ना 50 वर्सां 1987 सावन धरची अशी तांची मागणी आसा. म्हणून म्हाका इतलेंच तुमच्या सोबत सांगपाचें आसा की ह्या लोकां कडेन थळो नाका. ह्या लोकांचे पेशन्स वचपाक दिवं नाका. आणि म्हणून एक फावट शेवटची ह्या सगळ्या राज्यकर्त्यांक शेवटची तुमच्या वतीन हांव कळकळीची विनंती करता की ह्या सरकारान एक ऑर्डिनन्स तरी काडचे, नाजाल्यार आनी एक पर्याय तोय तुमच्या समोर दवरपाचो. तोय तुम्ही लिगली हांगा खूब चालवट आसता लिगल हे करणारे स्टडी करणार ते जजमेंट काडपाक. जजमेंट म्हाज्या हातात आसा. त्या जजमेंटान क्लियर मेन्शन केल्लें की लीज जी आसा तुम्ही नवी लीज दिवं शकता. प्रायम मिनिस्टर ऑफिसर प्रायम मिनिस्टर ना प्रायम मिनिस्टर 4-5 तारखेक येतलो. परतून आमी 5-6 तारखेक परतून वयतले. पण प्रायम मिनिस्टर ऑफिसान आमचो सिनियर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू प्रायम मिनिस्टराची आमची भेट जाली आणि आमी तांकां सगळे आमी कितें प्रॉब्लेम आसा ताका खबर आसा. खबर ना न्ही हेजे पयलीं मेवल्ले. पण आतां सिरियसनेस आमी ताका लेखी दिल्ले आसा. MP आशिल्ले सगळे आशिल्ले आणि ताका आमी बरोवन दिल्ले आसा. आणि ताणें सांगलां की आपण एक नोट करून प्रायम मिनिस्टर डिस्कस करतलो आणि मागीर आमकां सांगतलो. पूण विचार जे आमी सांगला म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह सिनारियो आसा. पण हो सादर प्रश्न सुटतलो. गोंयच्या लोकां तर हें करतलो. जर न्याय दितलो जाल्यार तेंचे ऑर्डिनन्स करतलो. हेचेर विचार करा. हे तुमी सगळे तरेचे जे आसा तेंचे फुडारी इन्क्लुडींग आमकांय धरात. आमी तुमच्या कडेन 40 आमदार या तेंकांय घेया. प्रायम मिनिस्टर मेळा ते धरणं धरुया. भाजपान जरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक वटहुकूम काडपाचें मान्य केला अशें म्हणलां तरी काँग्रेस म्हणटा तो दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळाक मेळ्ळो लेगीत ना. तशेंच गोंयचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक कित्याक गेलो ना असोय प्रश्न तांणी विचारला. So it looks like the Prime Minister has no time for the state of Goa and to address the burning issues of the state of Goa, and he has left this state government delegation to meet his staff in Delhi. Yesterday, केंद्रीय मंत्री गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक हाणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तो म्हाका दिसता त्या डेलिगेशनात वचूना. नाव श्रीपाद नायक इज अ मिनिस्टर इन मोदीज कॅबिनेट and they say that they want to brief Modi government, and the minister in that government is in Goa. From Goa, Shripad Naik is in Goa. So another question arises is whether Shripad Naik finds it not so important to join that delegation, or he has been left out. One doesn't know. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय आणि अपक्ष मंत्री रोहन खंवटे मायनिंग बेगीन सुरू जावपाक जाय म्हणून लागला. In the mining issue, Goa Forward Party and me personally have made our stand very clear that we want early and quick resumption of mining, and for this purpose, if required, we say that even an ordinance should be passed, that the government should be firm that its resolve is to restart the economic activity. कॅसिनोवाले बेकायदेशीरपणा करतात ताचेर काँग्रेस पक्षान शुक्रारा 8 खात्यांकडेन कागाळ केल्ली आणि कारवाय करपाक लायिल्ली.
अधिकाऱ्यांनी कॅसिनो करतात त्या बेकायदेशीरपणाचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जी बांदल्यात ताचेर आनी येरादारीच्या प्रश्नाचेर कारवाय करपाक जाय अशें काँग्रेस म्हणटा. फुटपाथाचेर एक संडास, एटीएम मशीन आनी गिरायक नोंदणी करपाक तात्पुरतें बांदकाम केलां म्हूण बुधवारा काँग्रेसीन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक घेराव घातिल्लो. 2 दिसां भितर कारवाय केली ना जाल्यार ते प्रस्न तांच्या हातांत घेतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली. आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक घेराव घालून जो कॅझिनो महाराजान फुटपाथचो ब्लॉक केल्लो आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केली जावं ते टॉयलेट बांदली आनी टिकेटींग सेंटर तांचे आशिल्ले, सो ताजेर आमी घेराव घाल्लो आनी तांकां दाखोवन दिल्लें कशें कशें इलिगल आसात म्हणून. आनी आमी तांकां 48 वरांचो आमी प्रास दिल्लो ते काडपाक, नाजाल्यार आमी आमची एक्शन करतली म्हणून. आमी परतें एक लेटर मेमोरेंडम 8 डिपार्टमेंटाक जी वेगळी थंय कन्सर्न आसात तांकां आमी बरयल्लें आसा. पूण एक काँग्रेसीची विक्ट्री म्हणल्यार जाता. आमी प्रोटेस्ट करतकर CCPन एक्शन घेवन आज आमी पळयलां आनी आज CCPन काल स्टेटमेंटूय दिला त्या प्रमाणे ताणें बॅरिकेडींग काडपाचें सुरू केलां. सो आतां फुडें आमची इतलीच मागणी आसा जी आमी हे पत्रान बरयल्ली आसा, जी बाकीच्यो इरेग्युलरिटीज आसात, बाकीचे इलिगल जे कॅझिनो कमीट करता थंय आनी तांची एलायड एक्टिविटीज त्योय सगळ्यो तांणी कानार घेवच्यो. आनी आमी आतां बरयले त्या प्रमाणे CCP, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे संबंद आसात, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, NGPDA, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, रिवर नॅविगेशन, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आतां पोल्युशन स्टेट कंट्रोल बोर्डूय कितें येता, कारण आमी थंय पळयलां की ते टॉयलेट बांदल्यात आनी टॉयलेटीचे डायरेक्ट उदक मांडवी नदयेन सोडलां. इतली थंय घाणेरडो वेपार चलता आनी हे आमचे नदी पसून तांणी पोल्यूट करपाक स्टार्ट केल्ली आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कुंकळेच्या लोकांनी गरजे भायर रास्ता रोको करचो न्ही असो उलो वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकारान मारला. हाचे आदी रेट उणो आशिल्ल्यान 4 फावटी काडिल्ले टेंडर भरपाक कोणूच आयलो नाशिल्लो. ताका लागून आतां रेट वाडोवन नवी टेंडरां काडल्यात अशें ताणें सांगलां. तशेंच हे सगळे जाण जावन कुंकळेचो आमदार मुद्दाम लोकांक चाळून घालता असोय आरोप ताणें केला. फाटीं घोग्यांनी पडिल्लो पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याक लागून कुंकळेची वीज सेवा पुराय कोसळिल्ली. ताका लागून फुर्योज जाल्ल्या लोकांक घेवन कुंकळेचो काँग्रेसीचो आमदार क्लाफास डायसान आतां शेनवारा कुंकळेच्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्ग आडावपाची घोशणा केल्या. हे फाटभुंयेर कुंकळेच्या टेंडराची पुराय म्हायती मडकयकारान दिल्या. सरप्रायझिंगली जो आमदार आयज रस्त्यार येवपाची भाशा करता त्या आमदारान आमदार जाले नंतर एकूय प्रपोजल आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन दिवं ना. जी राजन नायकाय टायमार त्या वेळार जी हें केल्ले तेंच्यांनी प्रपोजल दिली तीच हें आशिल्लें प्रपोजलां आसा. ही 3.75 crores जे काम आशिल्लें तें काम आमी आतां डिपार्टमेंटान नव्यो रेट्स रिवायज केल्यो आनी जवळ जवळ 20 to 25% प्रत्येक रेटीन रायज केल्लो आसा. आनी त्या खातीर रायज केल्लो आसा कारण खूब वेळा अशीं टेंडरां जी कोण इंट्रस्ट दाखयनासलो कारण रेट ज्यो आमच्यो आसल्यो त्यो बरे पयलींच्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो परवडनाशिल्ल्यो. आतां रिवायज करता आसतना आमी जे बेजीक काही जे एस्टिमेट आशिल्ले ते जे आयटम आशिल्ले जे रिक्वायरमेंट आशिल्ले ताका आनीक थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे आयटम्स एड केले आनी जवळ जवळ 7.75 crores आज ते एस्टिमेट जावन आमी ऑलरेडी टेंडर केल्लें आसा. काल तितून 14 नवे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा. जस्ट इमेजीन करा 14 न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स आमी प्रपोज केल्ले आसा. त्या शिवाय जे ऑलरेडी एक्जिस्टींग जे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा ते 35 एक्जिस्टींग ट्रान्सफॉर्मर्स आमी रिन्युवेशनाक घेतलेले आसा. 35 + 14 म्हणजे 50 ट्रान्सफॉर्मर्स थंयसर येतले अपडेट जातले. त्या शिवाय ज्यो आमच्यो 3 आमच्यो ज्यो LT लायन्स ज्यो आशिल्ल्यो सिंगल हेजेर आशिल्ल्यो सिंगल फेस 3 हेजेर वायरीचेर आशिल्ल्यो ती 6 वायरीचेर करपा खातीर जवळ जवळ 44.5 किलोमिटर आमी रिप्लेसमेंट करता. जस्ट इमेजीन 44.5 किलोमिटर आमी रिप्लेस करपाचे ह्या एस्टिमेटान घेतले आसा. त्या शिवाय रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल डिटोरेटेड RCC रेल पोल्स 554 पोल्स आमी चेंज करता ह्या एस्टिमेटान. जे 7.75 crores आसा ते 554 पोल्स आमी चेंज करता. त्या शिवाय आमच्यो ज्यो लायन्स सिंगल फेस आसा एक सरयेची जी आसा त्यो 3 वायरीचेर करपाच्यो जवळ जवळ आमी हें केल्ल्यो आसा. 11.20 किलोमिटर्स त्यो चेंज करता. हें सगळें ताका खबर आसतना मुद्दम जावन
म्हणजे फक्त एक तरी सरकाराच्या विरोधान उलोवपाक किंवा पब्लिसिटी घेवपा खातीर जाण आसतना तेणी फाल्यां रस्तो बंद करपाचें थारिल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. बलात्कार केशींत जाणी हावजिंग आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री जयेश साळगांवकार आणि ताच्या मेवण्याचें नांव बदनाम केलां तांचे आड आपूण पुलिशेन कागाळ केल्या अशें मंत्र्यान शुक्रारा सांगलें. तशेंच सोशल मिडियाचेर घातिल्ले साबार आरोपूय जयेशान भायर मारल्यात. आपले अस्तित्व परत दाखोवपाक साळगांवच्या आदल्या आमदाराचें हें कारस्थान आनी कांयच न्ही अशें तो म्हणटा. आणि अध्यक्षान आनी तेजो आनी एक सहयोगी आसा एक कोण जयेश सामंत म्हणून. ते जयेश सामंतान तिडकीन कितें केलें की एक रेप केसीक म्हाका इनवॉल्व केलो आनी एक रेप केसीन म्हाजो ब्रदर इन लॉ इनवॉल्व आसा आनी ही रेप केस हांवें हशप केली म्हणून असो तेणें एक पोस्ट घातलो आपल्या हेजेर आनी तो पोस्ट सर्क्युलेट केलो आपल्या सर्कलान आपले ग्रुप्स कॉन्टॅक्ट्स जे आसा ह्या कॉन्टॅक्ट्सा मदीं हो पोस्ट सर्क्युलेट केलो आनी तेजेर तो म्हणटा की द मायनर गर्ल वॉज ड्रग्ड अँड रेप्ड एट अ होटेल इन नेरूल. The 5 of them involved along with one Lamani boy Basu Biradar, but only one Biradar Basu was arrested and brother-in-law of Jayesh and his friends were not. Why? क्वेश्चन करता तो. फुडें तो म्हणटा ब्युटिफूल एंड कॅची ट्यून म्हणजे ही जी आपली मॅसेज तुमकां दिलेली आसा इज ब्युटिफूल एंड व्हेरी कॅची. प्लीज सर्क्युलेट टू ऑल द ग्रुप्स बिकॉज एवरी पर्सन हू एन्जॉयज दीस सॉंग एंड स्टार्ट फॉलोईंग इट्स मॅसेज वील हेल्प द प्लॅनेट अँड आवर सिटीज ड्रावनींग विथ निडलेस वेस्ट म्हणटा तो. आता हो दिलीपाच्या प्रेमापोटी म्हटलं आसतलें ताणें पण दीस इंटेंशन इज क्लियर इज टू डिफेम मी एट द सेम टायम जो म्हाजो नातेवाईक हितून ताणें दाखयल्लो आसा ब्रदर इन लॉ दाखयल्लो आसा तो ही इज वर्कींग फॉर बँक आनी आयज बँकेन ताका सस्पेन्शनान पळयता. ही कंप्लेन हांव फुडें व्हरतलो. आय वील फायल अ डिफेमेशन केस अगेन्स्ट तो जयेश सामंत एंड अगेन्स्ट मेधा पर्लेकर. थोडोसो वजन कितें आहा ते घरा कडेन तो मायकल म्हणटालो पळय रुमान दवरल्या म्हणटालो पळय कितें तेणी थोडेशें कितें कमी करूंक मेळटालें पळयता. तो 3x4 रूम कितें बांदला आनी भितर पयशे स्टॅक केल्या पळय तो तितूनचें मातशें वजन तेजें मातशें कमी करया. आदलो पर्यटन मंत्री आनी भाजपाचो आदलो साळगांवचो आमदार दिलीप पोरुळेकारान साबार लाखांचे टेंडर काडल्यात पूण आयज वेर कांयच काम करूंक ना असो आरोप साळगांवकारान केला. आदल्या आमदारान काम केलां म्हणून दाखयल्लें मात पळोवणे वेळार थंय कांयच नासलें असोय आरोप ताणें केला. आतां जी अर्दुकुटी कामां उरल्यात ती बेगीनूच सुरू करतले अशें उतर मंत्र्यान दिल्या. पळोवया पुराय बातमी. जे वर्क आदल्या BJP MLAन आदल्या तेजेल्या स्थानीक आमदारान आपल्या मॅनिफेस्टोन दाखयल्लो की हें काम आपण 14 लाखांक केलां म्हणून तर प्रत्यक्षान थंयसर तें काम जावंकूच नासलें. प्रत्यक्षान थंयसर तो बांद जावंकूच ना आनी ते 14 लाखाचो एस्टिमेट तेज्या हितून कंप्लीट केला म्हणून तेजे मॅनिफेस्टोन दाखयता. आतां आफ्टर दीस थंयसर तेज्या फाटल्यानूच आनी एक हें आसा एक व्हाळ आसा नाल्ल आसा तर त्या नाल्ला सुद्दां अरावंड 49 lakhs नाल्लाचो एस्टिमेट आसा आनी दॅट वर्क ऑल्सो इज कंप्लिटेड म्हणून दाखयता. पण प्रत्यक्षान थंयसर जर वचात जाल्यार थंयसर ऑन सायट कितेंच काम जाल्लें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी तो नाल्ला आसा तो फूल सिल्ड जावन शेताच्या लेवलाक गेल्लो आसा. आतां लोकांक हेजो खूब त्रास जाता म्हणून आमी परत काम घेतलां आनी एक काम घेवन ज्या जाग्यार 14 लाखाचो एस्टिमेट दाखयल्लो फ्रॉम 1 point टू अदर पॉयंट तें सेम काम आमी 6.80 करता. 6,80,000 तेंच काम करता. लास्ट तुजी कितें कामां तुवें घातलेली पायपलायनीन आसा जावं तुवें प्रपोज केल्ली ती जाहीर करची नाल्यार फाल्यां हांव जें काम करतलो पळय तें प्रत्येक कामार बोट दाखयतलो आनी म्हणटलो हें काम आपण प्रपोज केल्लें. तर गरज आसा आमदाराक की तेजेर क्लीन येवचो म्हणून. सचिवालयातल्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अमेरिकेन रोड शो जाल्ले आनी ताका पर्यटन खातें केल्लें म्हूण काँग्रेसीन बरेच आरोप केल्ले. ते सगळे आरोप पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान भायर मारल्यात. गोंयांक आंतरराष्ट्रीय मळार फुडें व्हरपा खातीर अशे तरेच्या आंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेरांनी वांटो घेवप गरजेचें अशें मंत्री म्हणटा. ताची कांय घरची तांचे सांगतान गेल्ली हे बाबू मान्य करता मात तांणी स्वता आपलो खर्च केल्लो अशें तांणी सांगलें. फाटल्या जायत्या वर्सांक गोंयांत येवपी अमेरिकेंतल्या पर्यटकांचो आंकडो देंवला अशें पर्यटन मंत्री म्हणटा. ह्या भोंवडे संदर्भात बरोच बोवाळ जाल्लो. ही भोंवडेक GTDC अध्यक्ष निलेश काब्राल, मुख्य सचिव धर्मेंद्र शर्मा आनी पर्यटन खात्याचो उपसंचालक राजेश काळे गेल्लो. मजगतीं शेक सीझन आतां बंद जाता. सैमाक कांयच लुकसाण करिनासतना शेकवाल्यांनी सगळें सामान काडचें अशें बाबून सुचयलां.
31 मे मेरेन सगळे शेक काडचे आनी 10 जून मेरेन रिपोर्ट दिवचो अशें तांकां सांगलां. रिपोर्ट तांकां पर्यटन खात्याक दिवचो पडटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. केसरवाळांत पर्यटन खात्यान 35 कुडी आशिल्ल्या हॉटेलाच्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव दवरला. ताका केळशीच्या लोकांनी विरोध केला. केसरवाळ जर फामाद थंय सोबितीकरण करून उदरगत करपाक जाय अशी मागणी लोक करीत असतात. मात हांगा उदरगत करता अशें दाखोवन पर्यटन खातें तांच्या दोळ्याक उदक लावपाक सोदता असो आरोप लोकांनी केला. पळोवया पुरी बातमी. केसरवाळ झरीचे सद्याचे परिस्थितीचेर अधिकाऱ्यांनी आडनदर केल्या असो आरोप थळावे करतात. ही झर एका वेळार फामाद असली ती आदी असली तशी परत करपाक जाय अशें लोकांक दिसता. हे सुवातेर फकत उदरगत करपाची सोडून 35 कुडी आशिल्ल्या हॉटेलाच्या प्रकल्पाचो प्रस्ताव दवरला म्हूण लोकांक धक्को बसला. आयकात ते कितें म्हणटा ते. आमची केसरवाळ स्प्रिंग झर आहली ती आमी पयलीं म्हणटाले कितें आमची एक मेडिकल म्हणजे दुयेंत कितें जालें जाल्यार ते झरी उदक न्हावल्यार आमी बरें जातालें अशें. पूण आयज आमी आयकले ते भाशेन थिंगा 35 रुमांचें हॉटेल येता म्हणून. जेन्ना हें हॉटेल थंय येयलें जाल्यार ते केसरवाळ झर पिडा जातली आनी त्या कारणाक लागून ते आमकां थंयसर हॉटेल येयल्लें आमकां नाका. लोकांनी ते केसरवाळ स्प्रिंगाचेर उलयलेला म्हणजे ते ब्युटिफाय करूं ते प्रोजेक्ट बी म्हणजे ते पयलीं जे एक्जिस्टींग स्प्रिंग आशिल्ली ती पयलीं आशिल्ली तशीच करूं. VDC मेंबरांनी घेतला ते. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. अमराल कुट्टी हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत सांडिल्ल्या म्हेळ्या उदकाच्या प्रकल्पाचे बांदकाम चालू केला. ते बंद उडोवचे असो आदेश कुट्टी खांडेपार पंचायतीन गोंय सिवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान काढला. प्रकल्पा खातीर तांचे कडल्यान मान्यताय घेवंक नासली अशें ते म्हणटात. ह्या वाठारांत दाट लोकवस्ती आशिल्ल्यान लोक त्या प्रकल्पाच्या फावरान नासले. हो प्रकल्प उणी लोकसंख्या आशिल्ल्या वाठारांत व्हरचो अशें ते म्हणटात. पळोवया पुराय बातमी. महामंडळान बांदकाम बंद उडोवचे आनी नोटीसीच्या 7 दिसां भितर फावा ते परवाने आनी दस्तावेज दाखोवचे अशें कुट्टी खांडेपार पंचायतीन मागला. गोंय पंचायत कायद्याच्या 666.3 कलमा खाला ही नोटीस काडल्या. हाच्या आदी 2 बसका आपयल्ल्यो मात महामंडळाचे अधिकारी येवंक नात म्हणून लोक बेजारल्यात. बांदकाम बंद उडोवचे आनी थंयची माकाना बेगोबेग काडून उडोवची अशें ते म्हणटात. एज पर पंचायत एक्ट म्हणून त्या प्रमाणे आज तांच्यांनी डिस्कशन केलें आनी आमकां ही स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा की सिवरेजीन आमच्या त्या एरियेन त्या जाग्याचेर कांयच काम करचें न्हू आनी काम जर चालू आसा तर बंद करचें अशें म्हणून स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा. आमचें ऑब्जेक्शन प्लांटाचेर आसा आनी प्लांट थंय जावचो न्हू हें आसा. दुसरे कडेन पयस करचो जाल्यार आमचें ऑब्जेक्शन आमकां जाल्लो जाय पूण त्या जाग्यार नाका. इतले थिकली पॉप्युलेटेड एरियेन आमकां नाका प्लांट. इतलेच आमचो रिक्वेस्ट आसा. Working of sewage treatment plant is in progress at Goa Housing Board Colony at Amrai Kurdi within the jurisdiction of Village Panchayat Kurdi Khandepar without obtaining any approval from this Panchayat. And whereas Village Panchayat Kurdi Khandepar is bound to abide by building regulation rules 1971, Goa Panchayat Raj Act 1994 and the amendment made with their order. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 15 दिसां भितर पगार 8,500 रुपया वाडयनात जाल्यार धरणे धरपाची शिटकावणी मर्काच्या कामगारांनी दिल्या. फाटलो कितलोसोच तेंप ते ही मागणी करीत आसात. साबार मंत्र्यांनी ताका आदार करपाचें उतर दिल्लें मात आयज वेर कांयच करूंक ना अशें ते म्हणटात. पळोवया हाचेर अदीक म्हायती. कितलीशींच वर्सां जाल्लीं उजगांव फोंड्या आशिल्ल्या मर्क युनियनाचे कामगार तांकां पगारवाड दिवची म्हूण मागतात. ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळिल्ले आनी ताणें तांकां हो प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिल्लें असो दावो ते कामगार करतात. सरकारान हो प्रस्न सोडोवचो अशें कामगारांनी मागलां. मग एम्प्लॉईज युनियनान गोवा ट्रेड कॉन्फेडरेशनान आनी बाकीच्यो गोंयच्यो ज्यो आमची संघटना आसा तेंच्यांनी संयुक्त रित्या आमकां जर ह्या 15 दिसां भितर भारतीय जनता पार्टी म्हणा किंवा तेंचे सरकार जे आसा तेंच्या नेतृत्वा खाली मागीर ते जावं गोवा फॉवर्ड जावं मागीर MGP जावं ह्या सरकारा कडल्यान समज जर आमकां 15 दिसां भितर ठोस कितें हें मेळूंक ना आमी आतां सरकाराच्या साठी आनीक आमी सांगता 6,000चो आमचो वाड खरें म्हणजे आमकां मिनिमम मेळपाक जाय ती आमी बरोवन घातलेली आसा. किमान 10,000 मेळटले अशें आमी अपेक्षीत केल्ले.
पण आता आमी आनीक फाटीं सरतात आनी किमान 8,500 सुद्दां फ्लॅट रायट्स आमकां मेळोन हो सेटलमेंट जावपाक जाय. कलेक्टीव बार्गेनिंगाक किंवा आमची कंपनीची कलेक्टीव बार्गेनिंगची मिटींग आतां पर्यंत एकय जावंक ना. गेले 42 म्हयने जाले कंपनी मॅनेजमेंट सांगता की आमी कितलेशेच कलेक्टीव बार्गेनिंग मिटींग घेतले. आय चॅलेंज दीस डायरेक्टर्स. हेजे आमचे मिनिजीस आसा, त्रिपिता आसा, मागीर आमचो कोरगांवकर आसा आनी फिरके आसा. हांव तांकां चॅलेंज करता, एक ओपन चॅलेंज करता, तेंच्यांनी एक सुद्दां कलेक्टीव बार्गेनिंग मिटींग बिटवीन द मॅनेजमेंट आनी आमचे भितर जाल्या जाल्यार दाखोवपाच्यो. जर आमकां न्याय मेळूंक ना आनी ह्या 15 दिसां भितर आमकां समज जर कांयच पॉझिटिव्ह जर आयले ना जाल्यार हो प्रश्न अशा पद्दतीचे प्रेस कॉन्फरन्स त्या धरणे उपोशण आंदोलन करून आमी सबंद गोंय भितर व्हरतले आनी तेन्ना मात्र आमच्या अगेन्स्ट आमच्या हिता आड जे कोण येयल्ले आसा अजून तेंची नांवां आमी उघड करूंक ना. मागीर तो जावं केदोय सरकारांतलो मोठो जावं किंवा आनी खंयच्या पक्षांतलो मोठो जावं त्यांच्या नांवा सकट त्यांच्या मतदारसंघान आनी सबंद गोंयान आमी अशा पद्दतीची अवेअरनेस करप थल्ली आसा. राज्यात दुचाकी ॲम्ब्युलन्सी सुरू केल्ल्यो तेन्ना एक मजेशीर गजाल घडिल्ली अशें कामगार म्हणटात. हाची चवकशी करपाक जाय अशें तांणी मागलां. आयकात तांचें म्हणणें. हेल्थ मिनिस्टर हो गोंयचो विश्वजीत राणे जेन्ना तेजे वाळपय मतदारसंघ हो पडटा आनी तेतून भाग म्हणून एक उसगांव पडटा, ते उसगांवचे कामगार तेजे कडेन गेल्ले आपूण सेटलमेंट करता म्हणून. आनी सेटलमेंट करुना ताणें आपलो सेटलमेंट केलो. 50 लाखाचे एम्बुलन्स बुलेटी घेतल्यो करून. एक्चुली सेटलमेंट करप कसो बोथ कामगार आनी वर्कर एमिकेबल सेटलमेंट करपाचो आनी सीओडी क्लोज करपाचो अशे रितीन मांडपाचें आशिल्लें. पूण तेणें तशें केलें ना. बुलेटी घेवपाकूच जाय, घेवपा जायना त्यो आमच्या गोंयच्या स्टेटी खातीरूच. पूण त्यो स्टेटी खातीर घेता आसतना तेणें कितें केलें, आपल्या खातीर घेतल्यो आनी थँकफूल म्हणलें मार्काक. तशें करिना. सगळे कार्यकर्ते येवन सांगता सर्रासपणे पळयल्लें आसा कोणाचे तरी एका नेत्याच्या मिटिंगेक लोकांक कार्यकर्त्यांक आयकपा साठी खंय हो मोटरसायकल गांवांनी वाठारांत बी अशे वतात, खंय पायण्यातल्यान बी फिरतात. ह्या गोष्टीची चवकशी जावंक जाय. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. रस्ते कुशीक उडयल्लो कोयर आनी सुणी लोकांक सामकेच त्रास करतात. हाका लागून हळशीक तर जाताच तेच बरोबर येरादारीकूय त्रास जातात. धर्मापुरांत राष्ट्रीय महामार्ग कोयराचे राशी कडल्यान अचकीत एक सुणो भायर आयिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बायलेन ताका वाचोवपाचो यत्न केलो तेन्नाच तिचे फाटल्यान येवपी एका चल्याचो ताबो गेलो आनी तो पडलो. हे पळयात. गव्हर्मेंटान कॉन्ट्रॅक्टर दवरल्यास क्लीन करपाक, ते सारकें क्लीन करना, नाजाल्यार ते गार्बेज कलेक्शनूच जायना आसतलें. कित्याक लोक आतां सगळ्या गार्बेजी बॅग हाडला आनी ते बॅग हाडले तेजे लोक सुण्यान तितूंतल्यान कितें काडलें आनी धांवता आसतना ते कोण एक्सिडंट जालें आनी ती पडली भायर बसलो कडेन. सो हेजेर गव्हर्मेंटान मातशें लक्ष घालचें. रस्त्या सायडीन ही बॅग हाड डोलो आहाय ती सगळ्या, स्पेशली ऑन दीस बिजी हायवे मातशें क्लियर करपाक वो कॉन्ट्रॅक्टराचेर प्रेशर घालचो सारकें क्लियरन्स करपाक. आतां हो आमगे स्क्रॅच सिल्ली टू धर्मापूर चोयल आसतले हायवेचे ह्यो गार्बेज पोती हाड उडयलो आहाय. तिनाय उडयले तिनाय उडयले. अशें कोण एक गार्बेज म्हणून थिंगा एक बॉडी मेळ्ळी पोत्यांक आनी दवरली हे थिंगा. आनी अशें कोण आज येतो गार्बेज नाक जालो वेस्ट आहा तें हांवपा सुणी भोंवताय. ही सुणी हाताय आनी मदीं अशें क्रॉस. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.